नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राहुल गांधी हांची संसदेंतली वागणूक ही मर्यादा आनी परंपरेक सोबून नाशिल्ल्यान तांचे वांगडी पद काडून घेवचे अशी मागणी भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे हांणी केली. डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आयज राज्यसभेत देशाच्या वाडट्या परमाणु उर्जा उत्पादनाविशीं केलें उलोवप. फाटल्या कांय वर्सांनी उत्पादन दुप्पट वाडिल्ल्याची दिली माहिती. ब्राझील देशाचे राष्ट्रपती भारतात आयोजित AI इम्पॅक्ट परिशदेत घेतले वांटो. 21 फेब्रुवारी दिसा दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यां मजगतीं जातली द्विपक्षीय बसका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुंबयत आयोजित इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीचेर आयोजित राष्ट्रीय परिशदेच्या पत्रकार परिशदेत घेतलो वांटो. आनी आयज ICC T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडा आड खेळटलो नांबिबियाचो पंगड. 7 वरांचेर सुरू जातलो खेळ. आनी आतां खबरो विस्तारान. राहुल गांधी हांणी काल लोकसभेत अर्थसंकल्प 2026 विशीं चर्चा सुरू आसतना भारत आनी अमेरिके मजगतीं जाल्ल्या व्यापार समजिकायेचो मुद्दो विनाकारण मदीं हाडून सरकाराचेर केल्ले आरोप आनी घोशणा ह्यो संसदेच्या मर्यादे भायर आसा अशें भाजपाचे फुडारी निशिकांत दुबे हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगले. संसदेची मर्यादा आनी परंपरा तोडपा खातीर राहुल गांधी हांचे वांगडी पद काडून घेवचे आनी फुडारात वेंचणुकेंत वांटो घेवपाचेर तांचेर पुरायपणान बंदी घालची अशी मागणी लेगीत खासदार दुबे हांणी ह्या वेळार केली. करने के लिए कि किस तरह से सोरोस फाउंडेशन के साथ, किस तरह USAID के साथ, किस तरह फोर्ड फाउंडेशन के साथ, भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं उनके साथ किस तरह से राहुल गांधी जी इस देश को तोड़ना चाहते हैं. देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं उनके साथ विदेशों में, चाहे वो कंबोडिया जा रहे हों, चाहे वो वियतनाम जा रहे हों, चाहे वो थाईलैंड जा रहे हों, चाहे वो बहरीन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उन सबों को जो है सोरेस फंडेड पैसे के साथ, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं. इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जिंदगी भर के लिए उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जाए. राहुल गांधी हांकां मेळत तशें सरकाराचेर आरोप करपाची संवय जाल्या, पूण आरोप करतना पुरावे सादर करपूय तितलेंच म्हत्वाचें आसता ही जाणीव राहुल गांधीक ना. अजून मेरेन तांणी सरकाराचेर जे कितें आरोप केल्यात ते सिद्ध करपाक तांचे कडेन कसलोच पुरावो आसना अशी टिका खासदार प्रल्हाद जोशी हांणी केली. इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं. सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी राहुल गांधी हांकां प्रत्युत्तर संसदेत दिले. काँग्रेस 2023 बालीत संवसारीक व्यापार संघटनेच्या बसकेत शेतकामत्यांच्या हिताविशीं तडजोड करून आयली अशें तांणी सांगलें. WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए. वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था. पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे. इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं. मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं. डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आयज राज्यसभेत उलोवप करतना भारतात नेटान वाडटल्या परमाणु उर्जा उत्पादना विशीं माहिती दिली.
यावेळार फाटल्या कांय वर्सांनी भारताचे परमाणु ऊर्जा उत्पादन दुप्पट वाडला अशी माहिती दितना वर्स 2032 मेरेन हे उत्पादन तिप्पट जावन आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन हो एक महत्वाचो पावंडो थारतलो अशें सांगलें. 11 वर्षों में इस सेक्टर में भी भारत बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है. यदि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 2014 में जब ये सरकार आई तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कैपेसिटी थी मात्र 4,780 मेगावाट. आज फरवरी 2026 में वो दुगनी से अधिक होकर के 8,780 मेगावाट. इस बजट में भी बहुत सारे कुछ प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि सन 2035 तक there will be exemption of duty on the import of the equipment related to nuclear plants etc. उसके तहत हमारा ये अनुमान है कि सन 2031-32 तक हम लगभग 3 गुना अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे. इसका अर्थ हुआ कि 22,380 मेगावाट और 2047 में 100 गीगावाट. सो वी आर मूविंग विद कॉन्फिडेंस. केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. देशातल्या ब्रॉडबँड जाळ्याविशीं माहिती आयज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी संसदेत दिली. 2,14,000 ग्रामपंचायतींत ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी पावल्या अशी माहिती तांणी दिली. गांवागावांत हाय स्पीड इंटरनेट पावला. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक लागून ग्रामीण अर्थवेवस्था अदीक घटमूट जातली अशेंय मंत्री सिंधिया हांणी सांगलें. We have brought online almost 2,14,000 gram panchayats. As far as Tamil Nadu is concerned, Tamil Nadu decided not to follow the execution model through BSNL, but through its own state-led SPV, which is called TAN Finet. And by that SPV's execution, out of 12,525 GPs in Tamil Nadu, 10,886 have been connected. The balance GPs, Gram Panchayats, as well as the balance 4,767 non-Gram Panchayat villages will be connected through amended BharatNet, which is a $16.9 billion program, the largest connectivity program in the world today, run by any government. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा आयोजीत भारत बोधन AI परिशद 2026 कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना AI प्रणाली समावेशक आसप गरजेचें अशें मत उक्तायत अशे रितीन ते सगळ्या वर्गां खातीर फायदेशीर थारतले अशें शिक्षण मंत्री प्रधान हांणी सांगलें. भारत की शिक्षा समूह में, शिक्षा जगत में, शिक्षा परिवार में तेजी से AI के ऊपर हम काम कर रहे हैं. भारत की लोगों की बौद्धिक कैपेसिटी देश के अंदर हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है. AI भारतात तिसऱ्या वर्गासावन प्रगत संशोधन पावंड्या मेरेनच्या अभ्यासक्रमात करतले अशें मुखार सांगतना फकत अभ्यासाचो एक विशय म्हणून न्हय, संशोधन नवनिर्माणाचे आदर्श तशेंच संवाद रणनिती खातीर लेगीत हाचो वापर करपाक शिकयतले अशें शिक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. क्या है, क्लास 3 से अनुवाद, क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट AI नॉलेज को हम पहुंचाएंगे. क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में AI को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी. और AI मेरे दृष्टि से हॉराइजेंटल विषय है. AI सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है. देश की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल तक, सरकारी स्कूल तक भारत सरकार ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगी. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी पागल खाने में जाऊंगा. नहीं, मैं कोई एडिक्ट हूँ. सिगरेट या बीड़ एंजॉय कर लेने से कोई एडिक्ट नहीं होता है. ये जिंदगी नहीं होती है भाई, प्लीज नशा छोड़ दो. मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा. प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज. उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर. मैं डैड से हेल्प मांगता हूँ.
उनकी रेफरेंस से दिल्ली के किसी अच्छे डॉक्टर से अगर हम कंसल्ट करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि माही को कैसे जल्दी होश में लाना है। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं विनती करूंगी उनसे, तो शायद वो हमारी मदद कर दे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चले जाइए, मैं माही के पास रहता हूँ। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। इसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद आपोवन फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 11 तारखेसावन 22 तारखे मेरेन भारत भेटेर येवपी ब्राझील देशाचे राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला द सिल्वा हांच्या साबार कार्यावळी विशीं म्हायती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आपोवण्याचेर राष्ट्रपती सिल्वा भारतात आयोजीत AI इम्पॅक्ट परिशदेंत वांटो घेतले। तशेंच 21 फेब्रुवारी दिसा प्रतिनिधी स्तरावयली बसका जातली। त्या भायर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या घरा वतले अशी म्हायती तांणी दिली। His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, the President of the Federative Republic of Brazil, will be paying a state visit to India from 18 to 22nd February 2026. President Lula will be participating in the second AI summit, which is to be held from 19 to 20th February here in Delhi. The main day of the Brazilian state visit, bilateral talks, will be on 21st February. President Lula will be hosted by our President, Honorable President, on 21st, and there'll be several other dignitaries who will be calling on him, including Honorable Vice President of India. President Lula will be accompanied by several ministers and a business delegation. तशेंच भारत अमेरिका व्यापार समजिकाये विशीं उलयतना अमेरिकेन भारताक बोर्ड ऑफ पीस ह्या संवसारीक मंचाचेर वांगडी म्हणून आस्पावीत जावपाचें निमंत्रण दिलां अशें रणधीर जयस्वाल हांणी ह्या वेळार सांगलें। Agreed to a joint statement on the framework for an interim agreement on reciprocal and mutually beneficial trade. This was issued on 7th February 2026. The joint statement is the framework and remains the basis of our mutual understanding in this matter. Both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. The amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement. आयज गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुंबईत आयोजीत इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीचेर आधारीत राष्ट्रीय परिशदेच्या पत्रकार परिशदेंत वांटो घेतलो। मुखेलमंत्र्यांनी गोंय सरकारान गोयची वैजकीय सेवा सुदारपा हेतान टाटा मेमोरियल सेंटर हांच्या सयत केल्ल्या समजिकाये विशीं आनी तातूंतल्या गोंयांत जावपी कांय फायद्या विशीं खोलायेन म्हायती दिली। I am congratulating for the organizers of the Samakalan, this type of initiatives which is required, वो उन्होंने initiatives दिया है और इंटीग्रेशन में काम करने वाले पूरे देश के डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया है। Not only that, the government of India has sanctioned for the Center of Excellence approximately the 300 crores of rupees for this Center of Excellence. ये Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी गिफ्ट for the Ayurveda, which is a big gift for the integration. I think मुझे लगता है कि the ancient science आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च करने का, पहले छोटे मोटे रिसर्च तो पहले भी हुए थे, लेकिन इस तरह का रिसर्च और इतने लेवल पे होना which will be give the बहुत बड़ी गिफ्ट है। और in long run it is a cancer treatment will be the affordable and accessible to all, ये मैं कह सकता हूँ। और definitely and India for the research at present भी and वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जामनगर में फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन पे डिफरेंट रिसर्च इज गोइंग ऑन। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर फॉर्म्युला 4 भारतीय वस्तादपण रेसिंग स्थळाची पळोवणी केली।
ह्या वेळार कांय दिसांनी जावपी ह्या सर्ती खातीरची तयारी आनी व्यवस्थापनाची मुखेलमंत्र्यांनी सखोल माहिती घेतली. मुखेलमंत्र्यांच्या ह्या भेटे वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, गोंय मनरिजवण संस्थेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी अश्विन चंद्रू लेगीत हजर आशिल्ले. आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी राज्य पावण्यार आयोजीत मानसीक भलायकी कार्यावळीत वांटो घेतलो. ही कार्यावळ गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान सांगात ह्या संघटनेच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीत उलोवप करतना डिप्रेशन फकत होच एक मानसीक प्रश्न नासून खूब जाणांक सामान्य जिणेंत लेगीत समुपदेशनाची गरज आसता. मानसीक गरजेविशीं लोकां सयत समाजान तशेंच सरकारान आपलो दृश्टिकोन बदलून गरजेवंतांक आदार करप म्हत्वाचें अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. Actually, I always tell the people and all of you, I just want you to know that this is something that is very, very, very important. It is something, the community, not only the community or in organizations like Sangat, but it's also the government that has to play a very proactive role in today's times. I was just asking Professor Patel, with the community people, the community helpers or Sangatis, whatever you call them, their role is very important. Just now somebody just mentioned, if you give us a little bit more financial backing from the state, perhaps we'll be in a better position to do a better job. It's very important. We spend so much money, and this is not just allocation of funds, or this is just a program where we are going to talk about mental health and wellness, or this is something where we are only going to talk about what Professor Vikram Patel has just mentioned to us and our association. It can, in some cases, it can consume you worse than any kind of a deadly disease that you allopathically try to define. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या पुण्यतिथी निमतान पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात आयोजीत कार्यावळीत तांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार तांच्या सयत पणजेचे उपमहापौर संजीव नायक, शांताराम नायक, संजीव देसाय, किशोर शास्त्री तशेंच हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. भारतीय राजकारणांत राष्ट्रवाद आनी अंत्योदय ह्यो दोन संकल्पना मांडपी पंडित दीनदयाळ आशिल्ले आनी आयज तांणी दाखयिल्ल्या वाटेर चलतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्योच दोन संकल्पना आपणावन विकसीत भारत घडोवपाचें सपन साकारलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पंडित दीनदयाळ हांचो भारतीय राजकारणात अंत्योदय ह्या तत्वाचेर तांच्यांनी काम केलें. राष्ट्रवाद प्रखर तांच्यांनी लोकां खातीर कळयलो. आज तांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां याद करता आसतना तेच अंत्योदय तत्व आनी राष्ट्रवाद मोदीजीच्या सरकारांतल्यान हे लोकां पर्यंत पावता आसतना दिसता. आमी अंत्योदय हो शब्द तांच्या कडल्यान आयलो आनी तांच्या कडल्यानूच आज अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत काम करपाक सोदोती आमचे सरकार हे तत्पर आसा. आनी प्रखर राष्ट्रवाद म्हणजे प्रथम राष्ट्र ह्या भावनेंतल्यानूच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फ्रॉम द PM टू बूथ अध्यक्ष पर्यंत म्हणजे प्रधानमंत्री पासून एखादो बूथ अध्यक्ष पर्यंत ह्या तत्वाचेर काम करता. हांव परत एकदा गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां याद करता, तांकां श्रद्धांजली दिता आनी सदोदीत तांच्याच तत्वाचेर हे राजकारण आनी समाजकारण भारतीय जनता पार्टीचें चलतलें हे परत एकदा हांव नमूद करतां. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. हाँ सर, तेरे मेरे सारे रिश्ते खत्म. रह तू अपनी इस भगोड़ी बेटी के साथ. हम इंदु दीदी को भी लेकर जाएंगे ना? नहीं बेटा, तू और मैं कर चले. लेकिन बापू, तुझे भी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ यहाँ रहना है तो तू रह, मैं अकेला रह लूंगा. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर. महाराज सुनिए, भले ही इनके ये मायावी घेरे इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमें इनका संहार करना है तो इन घेरों में जाना ही होगा. जय श्री राम.
ये क्या हो गया? ये महोदय एकाएक अदृश्य कैसे हो गया? यहाँ तो अभी भारी युद्ध हो रहा था, पूरी रणभूमि खाली हो गई। ये अवश्य है इसकी कोई माया है। आज तो युद्ध का दृश्य ही पलटता दिखाई दे रहा है। यदि यही हाल रहा तो जीत हमारी ही है। उचित कह रही हो पुत्री। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. बांगलादेशात संसदीय वेंचणूक तशेंच जनमत संग्रहा खातीर मतदान जालें. हे मतदान 299 निर्वाचन मतदारसंघात जालें. हे मतदान सकाळी 7:30 वरांचेर सुरू जाल्लें ते सांजे 4:30 सोंपलें. दनपारां 12 वरां मेरेन 32.88% मतदान जाल्लें अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. एका मतदारसंघात उमेदवाराक मरण आयिल्ल्या कारणान थंयचें मतदान स्थगीत केलां. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर थंय कडक सुरक्षेची वेवस्था केल्या. फाल्यां मतमेजणी जातली. संवसारीक स्टेम आनी रोबोटिक्स ऑलिंपियाड रोबोटिक्स वस्तादपण UAE अंतर्गत 31 जानेवारी 2024 ह्या दिसा मंथना अमेरिकन स्कूल झोन शारजा हांगा आयोजीत सर्तीत प्रज्ञा हायस्कूल देवसू कोरगांव पेडणे हांणी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार 3रो क्रमांक मेळोवन गोंय राज्याचो भोवमान वाडयलो. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी नगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय तशेंच हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत ह्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. दर एका विद्यार्थ्यान कसली ना कसली तरी कुशळटाय आसता, पूण ती लोकां मुखार येवपाक तांकां शिक्षक तशेंच पालकां कडल्यान फावो तसो आदार, मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन मेळप गरजेचें अशें आमदार आल्लेकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जे आयज तेंच्यांनी आमच्या देशाचें नांव वयर काडून दाखयल्लें आसा आनी खऱ्यांनीच हांव प्रावड फील करता जे आमचे भुरगे जे रोबोटीक आयज आमच्या इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आयज 3rd प्रायज हांगासर जिखून दाखयल्लो आसा. खऱ्यांनीच जी सदांच हे म्हणटा कितें भुरग्यां कडेन कला आसता ती कला दाखोवपाची गरज आसता. जी कला आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ही कला दाखयतलो जाल्यार पयलीं तेंचो पेरंट्साचो सपोर्ट जावप पडटा. जो आयज त्या पेरंट्सान तेंच्यांनी बऱ्यान बरो तांकां सपोर्ट दिलो. तसोच तांचो एक गुरू म्हणून आसता, तो गुरू आहा तो आमचो प्रसाद. तेणी आपले शिष्य तयार केले आनी जे आयज शिष्यांनी ते गुरू आपले हे दाखयलो, रिजल्ट दाखयल्लो आसा. तर अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव तशेंच आपल्या गांवचें नांव आनी तशेंच आपल्या देशाचें नांव आयज वयर काडून दाखयल्लें आसा. ताका लागून आमी प्रावड फील करता आमी पेडणेकार. संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या दादल्यांच्या T20 क्रिकेट संवसारीक करंडक सर्तीन आयज नवी दिल्ली हांगा आयोजीत खेळांत भारतीय पंगड नामिबियाच्या पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. श्रीलंका हांगा जावपी आनीक एका खेळांत येजमान श्रीलंका ओमान पंगडाच्या आड खेळटले. जाल्यार मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमार आयोजीत खेळांत नेपाळ आनी इटली पंगडा मदीं खेळ जातलो. काल जाल्ल्या खेळांनी वेस्ट इंडीज पंगडान इंग्लंडाचेर, ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान आयर्लंडाचेर जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान अफगाणिस्तानाच्या पंगडाचेर जैत सोडले. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राहुल गांधी हांची संसदेंतली वागणूक ही मर्यादा आनी परंपरेक सोबून नाशिल्ल्यान तांचें वांगडीपद काडून घेवचें अशी मागणी भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे हांणी केली. डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी आयज राज्यसभेत देशाच्या वाडट्या परमाणु उर्जा उत्पादना विशीं केलें उलोवप. फाटल्या कांय वर्सांनी उत्पादन दुप्पट वाडिल्ल्याची दिली माहिती. ब्राझील देशाचे राष्ट्रपती भारतात आयोजीत AI इम्पॅक्ट परिशदेंत घेतले वांटो. 21 फेब्रुवारी दिसा दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यां मजगतीं जातली द्विपक्षीय बसका.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुंबईत आयोजित इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीचेर आयोजित राष्ट्रीय परिशदेच्या पत्रकार परिशदेत घेतलो वांटो. आयज ICC T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडा आड खेळटलो नामिबियाचो पंगड. 7 वरांचेर सुरू जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवपी आनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.